महामार्गाच्या प्राधिकरणान वास्को वर्णापुरी वाठारांत अनियोजीत जंक्शन बदिल्ल्यान टीएमसीचो म्हणयारो जयेश शेटगांवकर हाणें तिडक उक्तायली। दोनूय सायड गाडयो पार्क केल्ल्यान अपघाताची समस्या वाडपाक लागल्या। देखून जंक्शना वयल्यो बेकायदेशीर गाडयो काडून उडोवपाची मागणी मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीस हांचे कडेन केला। पयलीं न्हू हांव हायवे ऑथॉरिटीक ब्लेम करता, ज्यांच्यांनी जंक्शन बांदलो पूण तेचे सायड्स जे आसा पळय ते मेंटेन करपाक पावना। म्हटल्यार आतां ही नेवल मेजर जी वार्नापुरीची गेट जी आसा, नेवल गेट आसा, तेचे नेवल स्कूल आसा। सो हेचे 500 मिटर फ्रॉम रायट सायड आनी 500 मिटर फ्रॉम द लेफ्ट सायड सगळ्यात पयलीं म्हणटा तें पार्किंग आसपाक जायना। देर शूड बी ओपन स्पेस सो दॅट येता वयता तो मनीस दिसपाक जाय। हिंगा भरमास्त गाडयो लावन दवरलेले आसता। दुसरी गोश्ट म्हणटा ती हे जंक्शन जे आसा पळय, खंय एक म्हण आसा, कोणाकय एक बोट दाखयल्यार 4 बोटां आपल्या कडेन उरतात। सो तूं हे बेसिकली अंडरस्टँड जा, हिंगासरलो मुर्मुगांव कावन्सिलाचो जो वायस चेअरमॅन आसा तो अमय चोपडेकर आसा आनी हेंची म्युनिसिपालिटी वयता आनी मार्केटान एनक्रोचमेंट जाला म्हणून लोकांचे भाजीवाल्यांचे गाडे काडटा, खंयचे फ्रूटवाल्यांचे गाडे काडटा, बरी गजाल। पूण जेन्ना तुज्या स्वताच्या वॉर्डान हे रस्त्याचेर हायवेचेर हिंगा मार्केट कॉम्प्लेक्स जे लागला ते काडपाक आमी भायल्या मनशांनी कित्याक सांगपाक जाय तुका? तर तुवें आपलें घर निवळ करतलो जाल्यार पयलीं ते तुज्या दारांतल्यान निवळ सुरवात करपाक जाय। सगळ्यान पयलीं जर तूं बरें वॉर्ड कावन्सिलर, आय ऑलरेडी एप्रिशिएट यू कित्याक तूं यंगस्ट वॉर्ड कावन्सिलर आसा। म्हाजी रिक्वेस्ट तुका, बींग अ वायस चेअरमॅन, आतां तुवें विदीन मे बी 1-2 म्हयन्याच्या भितर, कित्याक तुका 8 दीस खूब जाले, 8 दिसाच्या भितर हे सगळे गाडे आनी जे इल्लिगल गाडे पळय आतां हिंगा त्या कॉर्नराक गाडो आसा, हिंगा लेफ्ट सायडीक रायट सायडीक गाडे आसा, हे विदीन 1 मंथ्स टायम यू शूड क्लियर दीस। कित्याक लागून लोकांची लायफ खूब इम्पॉर्टंट आसा, धंदो इम्पॉर्टंट ना। धंदो आयचो फाल्यां पयसो करपाक शकता, पूण कोणी भुरगे स्कुलांतले वयता, नेवल कमांडोज जेंचेर आमी इतके करोड खर्च करतात, तेंची लायफ वी आर पुटींग इन अ डेथ ट्रॅप, तांकां डेथ ट्रॅपान घालता, वीच इज नॉट रायट। आय रिक्वेस्ट म्युनिसिपालिटी, लिओ रॉड्रिगीस जो आतां CP आसा, हे सगळे जे एनक्रोचमेंट ऑन द रोड जाता पळय ते बेगितल्या बेगीन क्लियर करता।